Santo Samsovorto Somia Tuja Kara Pautana Stuti Tuji Gadadania Amchi Meta Kartana Pusnarku Am Somogar Sargonda Kakulti Sotim Dayal Podveda Pusnarku Am Somogar Sargonda Kakulti Sotim Dayal Podveda Ogli Tuji Gasaitam Kakul Tuji Varnitam Jevda Tuja Amin Bhaketam Santo Samsovorto Somia Tuja Kara Pautana Stuti Tuji Gadadania Amchi Meta Kartana बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आज पवित्र सभा संत भक्तांचो सर्व संत भक्तांचे फेस्त परब आचरण करता. जायती सणां आमच्या की आदीं सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवन देवाक मानवंची तसली साल आनी जिवीत जियोवन आज सरकाराजांत देवा हुजेर हजर आसात. तांकां इगर्ज मातयेंत ऑफिशियल रितीन सांत म्हणून पासरूंक ना तरी देवाच्या हुजेर आशिल्ल्या ह्या सर्व पवित्र आत्म्यांक आमच्या आदीं चलोवन गेल्ल्या ह्या सर्व व्यक्तींक मान करचो आनी ना मान करचो आयचो हो दीस. सांगातच हें फेस्त आचरण करता आसतना तांची साल आमची कन्न घेवन तांणी समकल्या त्या बऱ्या वाटेन समकोवंक आमकां एक आदर्श आनी आमकां एक प्रेरण जावन आसा ही संत भक्तांची जिणी. त्या देखून हें मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना आमकां समी देवा मुखार समर्पिया आनी बरी जिणी जियोवन देवाचें राज आमचेंच दायज कन्न घेवंक जाय जालो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. आमच्या ह्या सालत्या जिणयेंत जायते फावटी आमच्या उणेपणा निमती वा आमच्याच खऱ्या मस्त्या निमती आमच्याच आशा निमती आमी पडल्यावन जावंक पुरो वाट आमी चुकल्यावन जावंक पुरो आमी केली चड चुकी देवा मुखार हाडुया. ताजे बोगसाण आमी मागया. अशें खऱ्या काळजान आनी नितळ आनी निर्बळ मनान आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून सुद्दां संवकार मुळीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें सैत एकाच दिसा संभ्रमूंक आनी ह्या सैता पासो तुका वाकणूंक आज आमी हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवंत भाव भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता सर्गीं तांच्या सांगाता आमी तुका वाकणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुभाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विनाशी सांबाळ विश्वासी सांबाळ आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन उगडापण पुस्तकांतले वाचा तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो जिवान देवाची मोर हातीन घेवन उदेंतींतलो तो उठून येतालो धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्यान ताळ्यान ताणें बोब मारून म्हळें नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडाक जावं कितेंच बादाक करिनाकात आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकले इस्रायलाच्या समेस्त कुळया मदले ते हें जाताच कोणाच्यांनी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो तातूंत सर्व देसा भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो तो लोक दवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी खजरा ताळे घेवन शिंयासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटालो तारान शिंयासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन तारान शेळयेतावन शिंयासना भोंवती मालगाड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत शिंयासना समोर सश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले वयते आशिर्वाद आनी महिमा जनवायांनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें
दोवे दगले घाल आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना धन्या, तूं जाल्यार जनाय. तो वळताने म्हाका सांगलें, जो ओड आकांत उतरून आयकलेले म्हळ्यार एस ते. तांणी आपले दगले शेलयाच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस पोरा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस पोरा. पृथ्वी आनी तांतली गिरेस्तकाय सगळी सर्वेस पोराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेच पृथ्वी दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराची चेती खातीर कर दवरल्या. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस पोरा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळनात. ताच्या पवित्रार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हात आसूं आनी निर्मळ अंतस्कर नासूं. खंयच्याय मुर्तीक आपले काळीज भरिना तसल्यांक फावो. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस पोरा. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशा ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजी मुखामोळ पळोवंक त्रेकतात ती हिंस जाकोबाच्या देवा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस पोरा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस पोरा. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातेल्याव तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी
आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेल्याव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातेल्याव म्हूण जणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतार हें. देवाची उडुपकार. सर्वेस्पोरा जय जय Alleluia. सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय जय. उलय सोम्या हांव आयकता, उतर काळजांत जगून दवरता. उतर दे तुझे जावं अमृत मोचे, सासने जिवीत दिवचे. उतर दे तुझे जावं अमृत मोचे, सासने जिवीत दिवचे. Alleluia. सर्वेस्पोरा जय जय Alleluia. सर्वेस्पोरा जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताजे शीस ताजे सरशी आयले. तो वळ तांच्या लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली बागी. सर्गींचे राज तांचे. रुदान करता ती कितली बागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी. पृथ्वी जातली तांची दायज. देवाची खुशी करून बुकयतात आनी ताणेतात ती कितली बागी. ती दोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मोनाची कितली बागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली बागी. तांकां देवाचे भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदणी भोगता ती कितली बागी. सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासो तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी. संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी असलेल्या प्रवाद्यांकी ताणी तशेंच दग दिला. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आज सांता भक्तांची परब आमी आचरण करता. सगळ्या वर्साच्या उरल्या दिसांनी आमी पळयता एक एका सांताक आमी मान दिता. जावंक पुरो जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस. जावंक पुरो खुर्साचो सांत जुवांव. जावंक पुरो वा दुसरो खंयचोय सांत इग्नेशियस लोयोला वा दुसरो खंयचोय सांत. हर एका दिसा सडावत आमी एक एका सांताक आमी मान करता. पूण नोव्हेंबराची 1 तारीख सगळी इगर्ज माता सर्व सांता भक्तांक मान करता. तर कोण हे सांत आनी कित्या खातीर आज आमी तांचो मान करता आनी कित्या उरल्या दिसांनी आमी तांची प्रत्येक रितीर नांवां काडून आमी तांकां मान करिना. जो कोण खऱ्या वाटेन जेजून दाखयल्या वाटेन समकाता तो सर्ग राजाक पावता.
आनी सर्गराजाक पावो जाय तर हर एक लोक क्रिस्तांव पवित्र स्थान घेता आसतना आपल्या पोरण्या जिविताक पाठ करून नवें जिवीत तो आपणायता आनी त्या देखून याजक वा मणयारी वा दियाकोन कोण तें आसा पवित्र स्थान दिवचो तो दोवे वस्तूर त्या भुरग्याचे वयर वा त्या व्यक्तीचेर घालता आनी सांगता आज तावन तूं नवें नेसलाय आनी ही मुस्तायकी सांबाळूंक जागृतकायेची उतरां तो मणयारी पवित्र स्थान दितना सांगता आनी सांगाताच पवित्र स्थान घेतल्या निमती आमी सर्वां त्याच देवाची पोसकी भुरगीं जाता आनी त्या देखून सांत पावल फिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 3 वळ 20 अशें सांगता आमी सर्व सर्गाचे नागरीक हांगाचे न्ही त्या देखून आमची जिवीत आमची जिणी देवाक मानवची तसली जायचे कित्याक आमी सर्गाचे नागरीक संवसाराचे न्ही हर एकलो पवित्र स्थान घेतिल्लो तो देवाच्या राजाक रिगोवंक वा देवाच्या वाटेन चमकोवंक तो प्रारंभ करता आनी संवसारांत जियेत आसतना बरी जिणी जियेले उपरांत सर्गाचे राज तांकां फावो जाता तर कित्याक आमी हांची नांवां उरल्या दिसांनी आमी सांगना कित्याक एक एकली नांवां आमी उरल्या दिसाक आमी सांगना जर तर इगर्ज मतां कोणा एका व्यक्तीक सांत म्हणून पासारता तर वा भाग्यवंत म्हणून पासारता तर त्या व्यक्ती थंय आसलो एक विशिश्ट गुण वा शेगूण आनी हो शेगूण जर तर आमी आपणायल्यार त्या खऱ्या वाटेन आमकां समकव येत त्या देखून एक आदर्श जावन आमकां सांगता हो मनीस ही व्यक्ती आदर्श हांच्या पावलांनी आमी चल्ल्यार आमकां बरें जाता त्या देखून काजाऱ्यांक तांचोच काजारी सांत आसात तरणाट्याक तांचो तरणाटे सांत आसात ह्याच थोड्या म्हयन्या आदीं इटलीचो 16 वर्सांचो एका चल्याक कार्लोस आकुतीस हाका भाग्यवंत म्हणून पापसे पासारता केवळ 16 वर्सांच्या प्रायर मरण पावल्लो हो ल्हानसो तरणाटो सर्व युवकांक एक आदर्श त्या देखून हसल्या व्यक्तींक एक एकल्यांक सांत म्हणून पासारता आम्हा सर्वांक एक आदर्श जावच्या खातीर पूण जायतो हजारांनी करोडांनी लोक आमच्या आदीं हो संवसाराची जिवीत जियोवन सरकाराक गेला बरें जिवीत जियेल्याक आज आमी तांकां सर्वांक मान दिता आमी तांचो आदार मागता आनी तशेंच आमी तांचे जिवीत जशें आमचें जिवीत बरें जावं दी आनी सरकाराक आमचें जावं दी म्हणून आज आमची मागणी जावन आसात तर सरकाराक कोणें रेखचें सरकाराक रेखची वाट ती खंयची जेजू सांगता हांवूच वाट उजवाड तर ती वाट खंयची मातेवचो वांजेल अध्याय 25 वळ 30 आनी 4 तावन अशें बरयलां थंय निमाणे जडती विशांत जेजू क्रिस्त लोकांक शिकोवन दिता आनी तो वळ सांगता येया तुमी संवसाराच्या आदीं तावूनच तुमकां तयार केलां ते सर्गींचे राज तुमचें दायज जावन घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें हांव म्हाका गत आदार नातलो तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी म्हाका स्विकार केलो हांव हुशार नातलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात त्या देखून येया सर्गींचे राज तुमचें दायज करून घेया सर्गींच्या राजाक तुमी रिगा आनी ती बगेवन मनशां देवा लागीं विचारतलीं सोम्या कदना आमी तुका पळयल्लो बुकेल्लो तानेल्लो उक्तो आशिल्लो बंदेंत आशिल्लोय हुशार नातलोय कदाळ आमी तुका पळोवंक आयल्या कदाळ आमी तुका बरें केलें जेजू सांगता देव सांगता जें कितें तुमी तुमच्या धाकट्यांक तुमी केलां तुमी दुसऱ्या लोकांक केलां तेंच तुमी म्हाका केलां त्या देखून सर्गराजाक वसाजे तर वाट ती सोंपी वाट ती ल्हानशी दुसऱ्यांक आमी बरें करीत जाय तो वळ मात्र सर्गराजाक वचोंक आनी त्याच देवाच्या मुखार रावून आनी त्याच देवाक वंदन करूंक आनी सर्गेंचे दायज आमचे जावन घेवंक आमकां साध्य जाता त्या देखून कालचो वांजेल कितल्या जाणांक उडास आसा म्हणून कळयत ना उपादेश खंयचो व्हरतो म्हणून विचारल्या वेळार कितें जेजू सांगता पयलो एकानी जा देवाक मान दी
आनी दुसरो पेल्याचो मोग कर. देवाचो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर. हांतू आटापून आसा सर्व धर्मशास्त्र. आनी तीच पेल्याचो मोग करचें कशें म्हणून माते वचोवांजेल अध्याय 25 आतां हांवें सांगले ती उतरां जेजू शिकयता. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी, संत भक्तांचो दीस आज आमी आचरण करता. जावंक पुरो आमची मलगडी आज हांगासर नात देवा थंय आसात. तांचो मजत आमी मागया. तांचें जिवीत आमकां एक आदर्श जावं दी आनी तांचे बरे गूण आनी शेगूण आमचे जावन घेवया आनी सर्गींचें दायज आमचें जावन घेवया. तोच तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं आनी ताज्याच बेसांवांनी आम्हा सर्वांक बरो. सर्व आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ त्या सत्री एक देवा थंय आमी उसारया. सत्मंता देवाक, सर्वदुदरा बापाक, आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, जेजू क्रिस्ताक, ताज्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संपवलो, ओंकार मुर्येतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काळजाने कसले, ताका क्रुसार चढलो, तो मेलो आनी ताका निकेल पिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लांतलो जिवन जगलो, सर्गार चढलो, सर्वदेव बापाच्या उज्या जोगशान बसला, थंय तांव जिवानी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जीवनपण आनी सत्याचे जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप सर्व संत भक्तांद्वारे आमची मागणी आमी ताका भेटोवया. बापा, पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी भगवंतपणाच्या वाटेन चलोवन पवित्र सभेक बरी देख दिवन कृपा लाभय म्हण मागता. जबाब, बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्यो गरजो जाणा जावन तांच्या बरेपणाक योजना रुपीत करूंक उजवाड दी म्हण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी सदा भक्तांची देख घेवन लोकांच्या मावल्यांनी वाडाशें फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. कोरोना पिडेंतले आनी विविध पिडांनी कश्टतल्या मनशाकुळाक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. परगांवांत वस्ती करून आसच्या आमच्या फिरगसगारांची जतन घे. दिसपरतो ग्रास जडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी संता भक्तांची देख आनी शिकोवन पाळून क्रिस्ती मावल्यांनी जिवन शांतीपणाचो कुरव जोडूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. आमचे सर्व वैयक्तीक गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरया. ताजो आदार आनी ससाय आमी मागया. सर्गींच्या बापा सर्व आमी सर्वांनी शांतीपणाच्या वाटेन चलोवन एक दीस तुजे सांगाता आनी संत भक्तांच्या बराबर ससनाच्या जिवीत आपणावंक आमकां फोव कर. ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटैतामी काणीक बापा उंड्या वायनाची, भक्ती समर्पितावी काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटैतांची ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो रुक्का जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा दी आमच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो रुक्का
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नके पवित्रतेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घे. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जायते वंत केलें आनी अमर जिविताक पावयलें. ह्या वेळार आमी ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत मानता आनी तांचे बसव तुका दिन वासूं हो यज्ञ तुका समर्पित हांव. तांच्या विणवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळां बरें जावं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयुश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुसलेमाचो आज करता आमी उत्सवाचो दाबाचो. थंय महिमेक पावलेल्या आमच्या भावा भयणीचो ससनाक आसता वाकणे सवताळो पळोवन प्रतापाता वर्त्या सांद्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोष पवेसा बेसो. आमी तांची आसक्त वाडसोरें भुरगीं बावर्ताच्या उजवाडान चलोवन वेताव ते आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोंक शकी फुडें सरताव दावा दावे. आमी सोमेस तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतां सतावन निरंतरे तुजी स्तुती आमी गायता. Ovi darbaraso सर्वेस्वर सरकारी सबला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच वरवीं त्याच परेच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आनी ससणी कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक
तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनुष्य बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्ता सो गुड परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास मी उगडास भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोंड आणि सोडवण्याचे कालस तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रग सवतेला मस्त मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगती बगेवन धरून दुतांनी सरुकळी. तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वंदन सर्वैभावाने वंदन तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशे सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेला बक्षिता जशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवारदाय कुण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. इतिहास जोडटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट सरयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या असो. तुमचे सोय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपुणे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें भितर येवचें म्हाका भोवना, पूण तुज्या जेवणांत म्हाका सैदीक भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन
म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया लयन तूं म्हाका जेसू गोवल्या बोवल्या दी तूं जीवित म्हाका Krista Kaya Daitu Pamaka. Kari sat kari vat kare जीवितांचे करे मित्रत्वेचे पुनर्जीवन पोरके आमच्या परमोशाचे प्रेमेत ख्रिस्तायाचे जेसू गोवल्या बोवल्या दी तूं जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं म्हाका जेसू बोवल्या बोवल्या दी तूं जीवित म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं म्हाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवे तुझे साजा पिवून पदवी आनी अगणित पवित्र काय संतोष बरेत काळजान आमी वंदिता. सरकार आमकां आशेवन रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वर्सुऱ्या जिवितांत जेवणांत वांटो घेता. ती तुज्या मोगांत दिसान दीस अदीक आनी अदीक वाडोवं, दिसान दीस आनी पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या महिमेवंत भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझ्या विण्याचा बासुयो आसा तांतली येसावका अत्रेता. तुझ्या विण्याचा बासुयो आसा तांतली येसावका अत्रेता. तूं विणे केळटाना म्हजी स्वरान बरतली. मधुला तो वळखतली. तुझ्या विण्याचा बासुयो आसा
ये जावं अत्रेता तुझ्या विण्याक सपासुयो आसा ये जावं अत्रेता मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरयाची वादी आमकां भगिनीच्या जिरवे निर्मळ आमच्या दुवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र नावी आमेन.